आसगांवां दत्तात्रय देवळा कुशीक आशिल्ली तळी प्रदूषित जाल्या। हे तळयेंत व्हांवपी नैसर्गिक झरे बंद जाल्यात। तळी प्रदूषित जाल्ल्या कारणान ह्या वर्सा वाठारांतल्या लोकांक गणपती बुडोवपाक मेळटले काय ना हे प्रस्न आतां लोकांक सतावपाक लागला। थळाव्यांनी खूब फावटी कागाळ्यो करून लेगीत अजून कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आसगांव दत्ताचें देवूळ आसा आनी ह्या दत्ताच्या देवळाचे सायडीक एक तळी व्हांवता। ह्या वाठारांतले लोक हे तळयेन गणपती बुडयतात, पूण ह्या वर्सा हे तळयेचें जे उदक आसा हे दूषित जाल्ल्या कारणान ह्या वर्सा ह्या वाठारांतल्या लोकांक हे तळयेन गणपती बुडोवपाक मेळटलो की ना असो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाला। ह्या वाठारांतल्या लोकांनी खुबश्यो कागाळी केल्यो, WRD डिपार्टमेंटाक कंप्लेनी बरयल्यो, पूण आजून हेचेर कांयच कारवाय सरकारान घेतिल्ली दिश्टी पडना। ह्या वर्सा ह्या वाठारांतल्या लोकांक हे तळयेन गणपती बुडोवपाक मेळटलो की ना असो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाला। हांव वॉर्ड नंबर 1 आसगांव गांवांत रावता आनी हांव एक सोशल वर्कर आनी एक हें आसा, म्हणजे हांव लोकांक हेल्पूय करता सगळे। पण हांवें आज एक आमच्याच वाड्यान ही एक गजाल आसा की आमचे काय बरें आमी निसर्गाचें उलयता। निसर्गाचें म्हणटकूच आमी पयले हे तळे पळयता, तळे पयले पयशे जाल्यार इतले घाण आनी सगळे तेचे बुरशे जाला आनी बरें दिसना। आतां चवथ येतली, आमी गणपती बुडयतले हांगासर, पण हे बरें दिसना कित्याक आयज तुमी पळयलां हे कन्स्ट्रक्शन आहा, तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्ल्या टायमार हे हांगासर अशें प्रॉब्लम जाला की आज तेचे झरे नश्ट जाल्या। झरे नश्ट जाल्या, आज लोकांक हांगासर फेस करचें पडटा कित्याक हे तळे आयज बरें आसलेले आमचे देवळाचे यूज करता हांगासर हे उदीक, म्हळ्यार आयज खंय तरी हांकां इतलो हें जाला की आयज हे उदीक यूज करपाचें वो ना तें हें प्रॉब्लम जाला। कित्याक आमी पळयता आदल्या टायमार हे ओवरफ्लो जावन तें उदीक भायर वयतालें, आमी ते 2 हें आसा तेका धापलेलें हें आसा, पण ती एक हेचेर ओवरफ्लो जाताले, आयज ती ओवरफ्लो जायना। कारण कित्याक आज हे सगळे झरे पडले हांगासर आनी हो गव्हर्मेंट उलयता बायोडायवर्सिटीचें उलयता, परत निसर्गाचे व्हडली व्हडली भाशणां दिता, पण तुमी हांगासर येवन पळयल्या आमी WRD कंप्लेंट दिल्या, सगळ्याक कंप्लेंट दिल्या, पण WRDन येवन तरी एटलिस्ट तेचे झरे खंय ब्लॉक जाले तेचेर पळोवंक जाय आसलें, तेंय पळोवंक ना। पण हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तेंच्यांनी येवचें हांगासर पळोवचें प्रॉपर स्पेक्शन, बाबा ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून बंद जाला जावं कित्याक जाल्यार पळय ते पळोवचें तेणी। ही जी तळी आसा पळय ही तुमच्या गांवच्या लोकांची वा गव्हर्मेंटाची? ही आयज पळय आमी 114 फॉर्म काडले पळय तेचेर आमी पळयलां की ही गव्हर्मेंटाची, पळय एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालूंक नासलें। कित्याक गव्हर्मेंट आतां म्हाका सांग ते वॉटर बॉडी आसा जाल्यार कन्स्ट्रक्शन हे मातशें पयस वचून जाल्लें, पण हेंच्यांनी हांगासर लागीत केलां, सो खंय तरी वॉटर बॉडी हांगासर डिस्टर्ब जाल्या न्हू। सो हेची कंप्लेंट बीन तुमी कोणा कडेन केला? आमी हेच्या पयलीं हांव जेन्ना देवळाचो अध्यक्ष आसलो पळय तेन्ना हांवें सगळ्यांक कंप्लेनी घातले। इवन CMA कडेन कंप्लेन आहा, TCP कडेन कंप्लेन आहा, WRDन कंप्लेन आहा, बायोडायवर्सिटीची कंप्लेन आहा, सगळ्याक आमी कंप्लेंट त्या टायमार घातलेली। सो तुजो डिमांड कितें सद्या? डिमांड म्हणजे कशें आहा पळय, आमी आतां पळयता की झरे सगळे नश्ट जाल्या, म्हणजे झरे आतां ते ओपन करपाक ते कन्स्ट्रक्शन ते मोडटले तेचेर एक दुबाव आसा न्हू। फाल्यां ते कन्स्ट्रक्शन मोडटा जाल्यार तांकां ते झरे ओपन जातले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी।